शुक्रारा मुरगांव नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली। ह्या बसकेत मुरगांवात जावपी फॉर्म्युला 4 रेस इव्हेंटाच्या विशयावेल्यान मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांनी बसकेचेर बहिष्कार घालो। हे विशीं मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी योग्य जाप दिवंक नाशिल्ल्यान नगरसेवकांनी तिडक उक्तायली। उपरांत फॉर्म्युला 4 रेस इव्हेंटाचेर सुरू आशिल्लें काम बंद करपाचो आदेश नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिले। मीटिंग बॉयकॉट कित्याक फॉर्म्युला 4 जाता आणि काम चालू केले 10 दीस जाले। हे सगळं इलिगल काम चलता। म्युनिसिपालिटी पासून फुडें ना तेमी चीफ ऑफिसर दितला ओबो आहा तकले हात दोन आता विचारले आमी चेअरपर्सन आपले होबोन ना। अरे आता तेमी होबोन ना आता स्टॉप कर म्हणले गांवसून तो गरज नाही स्टॉप करपा। लोक आमची जाता हे वाड्यार काउन्सिलर जाता हे सारखे हे म्युनिसिपालिटीचे एक्शन घेवपाली। लोकल बॉडी किती आहा हिंगा हे बारीक नोड लावपाचे कितें केले लोकांचे एक्शन घेताय। हे 10 दीस जाले फोडाफोडी चालू आहा। रस्तो फोडलो गटर फोडलो सगळे फोडले आणि उड्यान माटी दिलो वाड्यान फोन नंबर वाड्यान डंप केली। हे कितें काय एक्शन चलना। हे तो चेअरपर्सन हेजे एक्शन घेवपाक जाय आणि तें तो चीफ ऑफिसर आहा A1 ऑफिसर ते तो धड दाबून आहा तें एक्शन घेवपाक जाय न्ही। तो इतकी लोकांनी तेका लागता तेका आमी सांगपाक जाय एक्शन घे म्हणून ते वचून खूद एक्शन घेवपाक जाय। यार बारीक कामाक एक्शन घेत मरे तो ओके हांव तेजे निशेध केला। आज मिटींग आमी बॉयकॉट केल्या कित्याक हे मिटींग आमी पॉयंट पॉयंट उलयल्लो तेका एक्शन घेवपाक जायना म्हणून आमी मिटींग बॉयकॉट केल्या। तेका वांगडा आसता थंय डिस्प्युटेड काय नासता मनातली मतभेद काय नासता। जेन्ना म्युनिसिपालिटी जेन्ना परमिशन घेना पळय तेन्ना अशें दिसता की कायदो फ्लॅक्च्युएट जाता वयर सकयल एका दुसरो कायदो साद्या आम साद्या मनशाक दुसरो कायदो असो जाता। सो त्या कायद्याक जर म्युनिसिपालिटी समज परमिशन घेवन कसली कामां जाता हेचेर आमकां फाल्यां विशय कितें जाता फाल्यां तुमी घरां मोडपाक येता पळयता तेन्ना तुमी ते रोखडे रिएक्ट जाता आणि असले जर कामाक तुमी म्युनिसिपालिटी रिएक्ट जाता म्युनिसिपालिटीचो जे एडमिनिस्ट्रेशन बसता चीफ ऑफिसर आणि हे चेअरपर्सन हेंचे कडेन समज अशें जर जाता जाल्यार तुमकां सांगिनासतना परमिशन घेनासतना समज अशें जाल्यार खंय तरी दुर्दैवाची गजाल ती। खंय तरी इव्हेंट येता पळय खंय तरी कायदेशीर पद्दतीन जावप आसा काय इशू ना तेजेर पूण परमिशन घेवंक ना हेजेर आमकां खंय तरी इल्लें की आमी कॉन्सिडर खंय झंड जावपाक लागला कितें असो जर प्रश्न निर्माण जाता इतलेच हेजेर आमकां आमच्या कली कॉन्सिलर कडेन उबो रावलो कारण खंय तरी मनाक पटना खंय तरी परमिशनाचो जो प्रश्न येता तेजेर आमी खंय तरी फाटीं उरले लॅकिंग जाले अशें म्हाका दिसता म्हणून हांव कली कॉन्सिलर कडेन उबो रावलो। आयज जी आमची स्पेशल जी मिटींग आसलेली आणि ती स्पेशल मिटींग जावच्या पयलीं खंय तरी आमचे काउन्सिलराचे आमचे कलीग आहा त्यांचो प्रॉब्लेम जालो म्हणल्यार ते फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुरगांवान येवपा आसा त्याच्या बद्दल तेंच्यांनी उलोवपाक स्टार्ट केलें आणि खंय तरी व्हडल्यान जालें आणि मागीर ती मिटींग आमचे कडेन करप जायना म्हणून ती आमी एडजर्न केली। पूण आतां कशें जाला फॉर्म्युला 4चो तुमकां खबर आहा एक म्हयनो बरो बोवाळ चालू आसा आणि खंय तरी खंयच्या आमचे काउन्सिलर जे वॉर्ड नंबर 6 आसा 5 आसा आणि त्या वाठारान जे लोक आसा तांकां कांयच खबर ना। एक्चुअली आमकां दिसता बा आमी एक ऑथॉरिटी आय एम फर्स्ट सिटीजन ऑफ मुरगांव म्हटल्यार म्हाजें एक हें आसा कर्तव्य आसा म्हणजे आमकां कळपाक जाय कितें घडटा आमच्या मुरगांवान तें आमकां कळपाक जाय। पूण आमकां कांय कळोंक नासतना ही रेस जाली। आतां रेस जाली म्हणजे आतां कोणी केली ते कोण आसा भितर तेंच्यांनी येवन तर आमकां समजल्लें डेप्युटी कलेक्टर आमकां घेवन तर काउन्सिलरांक घेवन सगळ्यांक बसलेले आनी आमकां एक खंयची स्लायड दाखयलेली बाबा अशें अशें जाता बाबा सफिशियंट आसा करपाक आसा काय ना आसा लोकांच्या बाबतींत कितें उलोवपाचें कितें आहा लोकांक त्रास जावचो ना कित्याक आमी लोक प्रतिनिधी आणि जेन्ना आमकां लोकांक त्रास जाता आमी तो कशी गोश्ट आमकां करून फायदो काय ना। पूण फाल्यां आमची मिटींग एक पॉयंट हो आसलेलो फॉर्म्युला 4चो हो आसलेलो सोमारचो पूण सोमारचो तेंच्यांनी हें करनासतना तेंच्यानी म्हणलें आयजूच तूं डिसिजन घे म्हणल्यार आयज डिसिजन कितें आमची स्पेशल मिटींग आसलेली तेंचें हें आसलेलें बाबा तें काम चालू आसा तें बंद कर म्हणून। पूण हांवें सांगलें मिटींग जातकूच तें काम बंद करया